एका 5 वार्ड म्हणटाय आणि हेचे मुखार ती आमगेली मुखार व्हडली कॉलनी आहा. आता ही गार्बेज एक्चुअली हिंगा सोर भोवून ते लोक पळय तो गार्बेज आणि हिंग उडयता आणि पंचायत कलेक्ट करता तेजी गार्बेज ही कलेक्ट करता ना न्हू बट तेजेर फाव ते सिरियसनेस पड जाय न्हू दॅट तेजेर ते लक्ष घाल नाही आणि दुसरी गोष्ट तुका खबर आहा काल आमगेलो भरपूर बोवाळ जाला पंचायतान हिंगा आमगे 100 मिटर्स फ्रॉम हियर अनेक प्रोजेक्ट आहेत. सो हांवें म्हणलं तुका काल स्थानिक लोक जो हे गांवांत रावता न्हू तो विटला सारको हे चोयन हो आमगेलो लोक सारको हिंगा कुडतोरेचो लोक विटला तेक लागून आमकां मेन रिजन आनी हिंगा प्रोजेक्ट ना काय कित्याक प्रोजेक्ट येयले म्हणटरी गार्बेज जनरेट जाता उदकाचो डिमांड इन्क्रीज जाता आणि ऑल अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर इज ऑन स्ट्रेस. तर इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमगेले हे कुडतोरीचे विलेजीन कांयच ना गार्बेज हँडल करपाक तेंको जायना. ही गार्बेज ड्राय गार्बेज देखून आता कलेक्शन करता येवन पंचायत दारां उडयताय ती मागीर भरपूर चड जाल्यार ट्रक लोड जालें म्हणटरी ते मागीर ट्रक लोड घेवन वयताय. अजून आज आमगेले हे गांवांत MRF फेसिलिटी जायना. आमकोडे 3 लाख लेप्रोसरी हॉस्पिटल लँड आसा ते कोण हापसरीता दॅट आय डोंट नो. आमी ते जायते ग्रामसभा बोवाळ करताय पूण अजून तेजे क्लॅरिटी ना. हे नागरिकां कडेन उलो मारता भायर सरोन आतां आमी हे ऑब्जेक्ट करपा जाय.